ग्राउंड आसा तो ग्राउंड हांगा खेळटाले फुटबॉल आनी क्रिकेट खेळटाले हो लोक गांवचो लोक सगळे खेळटाले हांगा आतां तांकां खेळपाक मेळना आनी सगळे चड जाल्ले अशें भरल्या तो ग्राउंडार सेवन करणार मंत्र्यान त्या ग्राउंडाचेर लक्ष घालपाचें आनी तें काम करून घेवपाचें बांदोडेच्या ग्राउंडार येयलें सो ग्राउंडाची रिपेरिंग गरज आसा ग्राउंडाची आमकां रिपेरिंग गरज आसा कित्याक तांचो प्रोग्राम जालो तेन्ना सगळें जालां घाण हांगा लोकांना लुकसाणूय जाल्या आनी ते सगळे वाट जाले ग्राउंड टोटल आसता जीएसी कडेन आसा आनी जीएसीन म्हटलें हांवें जे आमची सनातन संस्था आसा तांकां शंकरनाथ म्हणून एक दोन तांचो इव्हेंट्स जाल्लो मोठो जाल्लो ते खातीर तांकां तो ग्राउंड तेणी प्रोवायड केल्लो पूण दुर्दैवान अशी गोश्ट घडली त्या टायमार की 2 दिसां नंतर तिसरे दिसा पावसाचे खूब मोठो पावस येयल्ले कारणान तांकां ते खूब नुकसान थंय सहन करचें पडलें आनी जे तरेन तेंच्यांचो हे दिसाक 25,000 लोकांचें जे प्रोविजन करून तेणी केल्लो ते पयल्यार ते ग्राउंडाचे आयज जर ही परिस्थिती पळयत जाल्यार खूब वायट जाल्ली आसा कारण ते कॉन्ट्रॅक्टराचे टोटल जे तेणी माणावळ केल्ली थंय टोटल ते लॉस जालो आनी जेणे करून ते ग्राउंडाचो जो सरावंडींग जो वॉटर रिसोर्स तो जमनीन तो जिरतालो तेजे खंय तरी मातसो तेजे हें जाल्लें आसा वाटेन उडोन उरला आज करून भुरग्यांनी ते खेळपाक वयचें न्हू कारण तो ग्राउंडाचेर हेका लागून काही लोखंडी वस्तू थंय आसतले खेळो म्हण बाकीची गोश्टी आसा त्यो न्हू पडलेले आसतले तेजे कडेन मागतले कारण तेणी गोवा इंजिनियरींग प्रिंसिपलाकूय आमी हें कळयतले कारण जेन्ना हो पावस सोंपता म्हळ्यार ग्राउंड टोटल निवळ करून दिलो कारण पावसा नंतर थंय खूब मोठ्या प्रमाणात क्रिकेट टुर्नामेंट्स जातात जाल्यार बाकीचे भुरगे खेळटात हांगा ग्राउंडार सामकेंच माती चिकचिकीत जाल्ली आसा आनी तेजो परिणाम भुरग्यांक खेळपाक मेळपाचें ना अशें दिसून येता सो स्थानिकांचे हांगा डिमांड केला आसा की हे ग्राउंडाचें बेगीच्या बेगीन रिपेरिंग करचें जसो पावस कमी जालो म्हणटगीर हांगा हे रिपेरिंगाचें काम करून दिवाळी पर्यंत हांगा ग्राउंड भुरग्यांक खेळपा खातीर ओपन करून दिवपाची मागणी बांदोडेचे लोक करीत आसा फर्मागुडींच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्या